पुरुषोत्तम काकोडकर सका पाटील हांकां मेळ्ळे. सका पाटील हे तेन्ना मंत्रिमंडळांत एक मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडळांत हरशीं मनीस महाराष्ट्रीय, पूण ताका गोंयचें महाराष्ट्रांत विलिनीकरण नाका आशिल्लें. म्हणटकच तांकां पुरुषोत्तम काकोडकर हांणी पटयलें की पळय, इलेक्शन म्हणटा त्या उपायांतल्यान हो प्रश्न सुटना, कित्याक इलेक्शनांतल्यान परत 16-12 जातलें. परत जर तुमी 3 वर्सांनी इलेक्शन घेतलें, महाराष्ट्रवादी गोमंतकाक 16 मेळटले आनीक युनायटेड गोवन्साक 12 मेळटले. कितें फरक पडटलो? म्हणजे हो मार्ग न्हय तो प्रश्न सोडोवपाक, ताका दुसरो कितें तरी मार्ग जाय. आनी ते उतर दिल्ले त्या प्रमाणे 3 सप्टेंबर 1966 बसकेंत सका पाटील हांणी रिजोल्यूशन मूव केलें की कॅबिनेटीन जें डिसिजन घेतलां मिड टर्म पोल घेवपाचें तें रद्द करचें आनी गोंयकारांची इच्छा समजून घेवपा खातीर इच्छा इश्यूज लोकां मुखार मांडून त्या इश्यूचेर मत मेळोवपा सारको एक मेकॅनिझम आमी तयार करचो. करपाचें आशिल्लें रेफरंडम, पूण हांवें तुमकां सांगलें कारण कितें तें. रेफरंडम म्हणटा त्या उतरा विशीं सगळे फाटीं सरताले म्हणून रेफरंडम म्हणून त्या ठरावांत ना. पूण अशी रितीचो कितें एक मेकॅनिझम आसचो की जातूंतल्यान लोकांची मेजॉरिटीची इच्छा कळटा. इन इफेक्ट रेफरंडम खरें म्हणूंक जाय आशिल्लें तें रेफरंडम. आनी कर्मधर्म संयोगान कोणेच ताका विरोध करनासतना तो ठराव पास. ते विधेयक तयार करतना प्रॉब्लेम आयलो की हाका नांव कितें दिवचें. हो मेकॅनिझम कायदो म्हणटकच तें नांव दिवचें पडलें, टर्म आनी तें डिफायन करचें पडलें. रेफरंडम तर म्हणूंक मेळना. आनी तेन्ना होम मिनिस्ट्रीचे सेक्रेटरी LP सिंग हांणी ओपिनियन पोल हे टर्म सुचयलें. एक प्रश्न उरता, ह्या ओपिनियन पोलाचो फादर कोण? ताज्याय पयलीं एक प्रश्न आसा, ह्या ओपिनियन पोलाक फादर आसल्यारच कोण म्हणटा बोट दाखोवंक जातलें. हांव विचार मांडटा तो असो. आमचें इलेक्शन जाता दर 5 वर्सांनी. ह्या इलेक्शनाक कोण फादर आसता? ओपिनियन पोलांत मतदान केलें तशेंच मतदान आमी करतात. फरक इतलोच की थंय आमी मनशाक निवडून काडटात आमचो प्रतिनिधी म्हणून आनी तो मागीर राज्य चलयता. ओपिनियन पोल किंवा रेफरंडमाक आमी इश्यू वेंचून काडटात. ताजो जर बापूय ना, ताजो अर्थूच असो की इलेक्शनाक किंवा रेफरंडमाक बापूय नासता. हो प्रोसेस परिस्थितींतल्यान इवॉल्व जाता आनी परिस्थितींतल्यान जो प्रश्न उप्रासला त्या प्रश्नाचेर एक सोल्युशन म्हणून रेफरंडम येता आनी तो रेफरंडम जाता. ताका कोण बापूय नासता. स्पेशल स्टेटस हो भ्रम खासा दर्जाचेर सगळे राजकारणी खंय गोंयकारांक पिशे करतात. For your information, in the Constitution of India, there are no words like special status. There is no provision to confer special status on any state. There are some provisions specifically for Kashmir, right from the beginning. That is a different matter. But this special status thing is a myth. It is created to fool people like me and you. What is there in the Constitution is a chapter on special provisions, and they are made with a particular purpose. Supposing we want to safeguard our rights in Goa, suppose, or our identity, Goan identity, and we want to make a law. Now, if supposing we want a law to safeguard Goan identity or Goankar porn, which they shout about, we need to make a law, but we don't have powers to make that law. In that case, our government should prepare a bill, what law they want, and should request the central government to get it passed in the parliament. That is what the Constitution says. The 40 crooks whom we have elected are fooling us. They are unanimously passing a resolution for special status which is not there in the Constitution at all. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.